क्लियर कमिशनिंग म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव काल दाबोलीम त्याही ब्रिजाचें वर्किंग केलां त्या ब्रिजाचें आमी कितें कितें डिफिकल्टीज सॉर्ट आउट केल्या म्हाका दिसता दॅट ब्रिज वी वील बी ट्राय टू कंप्लीट बिफोर टायम लिमीट गिविंग ए क्लियर मेसेज टू द स्टेट ऑफ गोवा दॅट PWD बेश्टेच लोक थोडे PWDच्या नांवान बॉम्ब मारता PWDन खरेंच हांव PWD मिनिस्टर जातकीर हांवें तांचें काम पळयलां इफ यू एंट्रस्ट द सम वर्क टू दॅम म्हणजे फॉर एग्जाम्पल PMची विजीट पर्तगाळी मठांत आशिल्ली त्या वेळाचेर 3 हेलिपॅडां ज्या पद्दतीन तांणी केल्या आय कॉंग्रेच्युलेटेड दॅम ओपनली की ती जातली काय ना असो प्रश्न आशिल्लो एक 8 दीस पयलीं पावस पडिल्लो सगळें रेबें जाल्लें पूण तांणी दीस रात करून आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर जाय एक्झिक्युटीव इंजिनियर जाय एसिस्टंट इंजिनियर तांणी तिनी हेलिकॉप्टराची हेलिपॅडां अत्यंत बरे पद्दतीन तयार केली आनी हेलिकॉप्टर लँडेड दॅट विदाउट एनी डस्ट त्याच भशेन हो ब्रिज रोहन सामको फाटल्यान लागिल्लो म्हज्या रोहनान आपणे सुद्दां ताणें मिटिंगे घेतल्या जाता तितले बेगीन करपाक जाय सो ही वॉज इगर आज म्हाका दिसता ताका आनी केदाराक मातशें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें की वी आर ट्रायंग टू कमिशन इट बिफोर द डेडलायन म्हणजे तो सुद्दां म्हणटालो की ऑक्टोबर पर्यंत करपाकच जाय अशें म्हणून हांव एक स्टेप मुखार वता आय एम सेयींग दॅट वी वील लॉन्च इट जालें मरे तुमी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर चतुर्थी पहले दिन लॉन्च करने का जी सर गणपति का जो आइडल्स होता है वो सब ब्रिज के ऊपर से जाना चाहिए अशें एक आमचो संकल्प आसा तो संकल्प आमी पूर्ण करतले आज हांव खुबशे कामां आज हांव मडगांवां विक्रम टॅक्नॉलॉजीचें काम फर्स्ट टायम लॉन्च केलां विक्रम टॅक्नॉलॉजी म्हणजे सिवरेज सिस्टीम त्या जाग्यार जायना लो लायिंग एरिया मेन चेंबराक कनेक्ट जायना थंय पंपींग स्टेशन आनी ती पंपींग स्टेशनांनी रायझींग मेन कंप्लीट ट्रिटमेंट प्लांटाक व्हरप हाजे पयले प्रोजेक्ट म्हाका दिसता विक्रम टॅक्नॉलॉजीचो मडगांवच्या शहरांत जाता खारेबांद नावेल्या भागांत तो हांवें सकाळीं आज लॉन्च केला सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष आनी गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे पूर्ण सहकारी त्या प्रोजेक्टाक आमकां मेळ्ळे संकल्प आमोणकर सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन ताजे सहकार्य मेळ्ळे आनी आमचो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आहा तोच सद्या MD आसा आनी सगळ्यांनी करून हांव हायकोर्टाकी काळजांतल्यान देव बरें करून तांकां हायकोर्ट इज मॉनिटरींग एफिशियन्सी ऑफ साल रिवरांक कशें कमी जातलें सिवरेज फ्लो जावपाचें हाजेरूय ते मॉनिटर करता आनी तांचे वेळोवेळी तांणी दिल्ली डायरेक्शनां ताचोय आमकां फायदो जालो आनी आज आमी ती विक्रम टॅक्नॉलॉजी लॉन्च केल्या अशीं खुबशीं कामां आसा जीं आमी लॉन्च केल्यात खुबशीं कामां जीं चालू आसा तींय आमच्या लक्षांत आसात एन्युअल प्लॅन आमी पयरूच मिनिस्ट्री ऑफ सर्वीस ट्रान्सपोर्ट आनी नॅशनल हायवेक धाडला जवळ जवळ 3,000 पेक्षा चड रुपया 3,000 कोटी पेक्षा चड रुपयाचो प्लॅन आमी वेगळे वेगळे रोड्स घेवन आमी सबमीट केल्ले आसा भोवता एक 15 दिसा भितर आमकां कळटलें खंयचे प्रोजेक्ट अप्रूव जाता ते मागीर हांव तुमकां मेळून सांगतलो पूण ताज्याच्या मुखार वचून एक गजाल जी हांवें तुमकां सांगिल्ली की प्रायम मिनिस्टर्साचे जो प्रोजेक्ट आशिल्लो की प्रायम मिनिस्टर ग्राम सडक योजना ताजेर आमकां 103 कोटी अप्रूव जाल्ले केन्ना जाल्यार 100 crores 102.5 crores आमकां सँक्शन जाल्ले मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटांतल्यान पण ते टायमा भितर आमचे प्रोसेस जालो ना PWD कडल्यान कन्सल्टंट अपॉयंट करपाक लेट जालें आनी ते लॅप्स जालें हांव गेल्ले खेपे दिल्ली गेलो तेन्ना शिवराज सिंग चव्हाणाक पर्सनली वचून मेळ्ळो ताका रिक्वेस्ट केली सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन चीफ मिनिस्टरान एक लेटर दिल्लें हें लेटर हांवें ताका दिलें आनी ताणें म्हाका एश्योरन्स दिल्लें की आपूण गरज पडलें जाल्यार फायनान्स मिनिस्टरा कडेन उलयता एज ए स्पेशल केस गोंयचे खातीर आपूण हें रिलॅक्सेशन दिता आनी म्हाका आनंद जाता की शिवराज सिंग चव्हाणान आपलें उतर दवरलें आनी ताणें हें आमकां 102 कोटीचें जें वर्क आसा तें आमकां एक्सटेन्शन दिलें जून मागीर मार्च 2020 मार्च 28 पर्यंत ही कामां कंप्लीट करपाक जाय ही ऑलरेडी सगळी चडशीं टेंडर जाल्लीं आसा ती इमिजिएटली वर्क ऑर्डर दिवन ही कामां चालू जातलीं जवळ जवळ 102 कोटीची कामां आसा तें एक प्रॉब्लेम आमचो रिजॉल्व जाल्लो आसा खुबशीं कामां आमची सँक्शन जाल्लीं आसा मेन कामां आसा ती खुबशीं म्हणजे हांव फक्त बेश्टेच तुमकां सांगता तातूंत एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट आसा तो मारगांव इस्टर्न बायपास फ्रॉम नॅशनल हायवे 66 जंक्शन म्हणजे राजी जंक्शन पळय आसा राजे जंक्शन तेंच्यान डायरेक्ट नावेलीचो रावण